एक ल्हान भुरगो आपल्या माचेशी येता, कागदाचें कितें बरोवन मायच्या हातान दिता. तें कागद वाचून माय चिंतूंक पडटा, वावराचो हिशोब करून आपली मजुरी मागता. सकाळी आख्खें घर साफ हांव करता, तूं ना तेन्ना धाकट्या भावाक हांव सांबाळटा. सगलें करूनय इस्कोलाक माय हांव बरो शिकता. म्हाका फारीक कोर हांव म्हज्या पागाराक रावता. उतरां वाचून पुताची मायचें मन घुस्पोता. आपणाक डुडू मेवता अशें पूत समजता. कागद परतें करून माय ती बरोवंक लागता. कागदां बरोवन जातूच पुता लागीं दिता. 9 म्हयने कुशव्याक सांबाळला ताचो हिशोब कर. दुयेंत जाला तेन्ना कितले पावटी आलोलो दोतोर. केन्ना तुका हांवें सांडूंक ना, सदां सांबाळला हें मोतीन दोर. आनी उरला कागद हें पावचें ना हांवें चिंतितोर. दोळ्यांनी दुकां भरून पूत रोडोक लागता. दिमेर आपल्या पडून गुन्या बोगोस म्हणटा. मायचो मोगनी आनू भितरूच फुगार जाता. आय लव यू माय म्हणून गोटिका वेंगोयता. जायते पावट आमी जाता त्या पुता भाशेन. माय पायच्या मोगाक विसोता दुडवाच्या आशेन. कितल्या जाणांनी माय पाय काजिनात घातल्या ती रोडटा तोय लोजेन. माय पाय जिवी आसोसो तांकां सांबाळ तूं खोशेन. माय पाय जिवी आसोसो तांकां सांबाळ तूं खोशेन.